Bapa आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदे जेजूक दाताय हो मोगोल कुंदीन वाजताको आपले जिवीत तुका बोटोंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोत जाता सगल्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूंक जेजू वरवीं जिवीत जोडूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोत जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भयणी भावांनो सोमयाच्या जल्माचे दोबाजीक परबे उपरांतलो हो आयतार पवित्र सभा जेजून जल्म घेतलोल्या पवित्र कुटुंबाक भेटयता देव कसो जेजूची फामील पवित्र रितवी जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलीन ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारिया आनी सान जुजे ह्या वर्साचो गौलीक विशय तुमी म्हजे गोवाय एके फामिलीन माय पाय आपूण आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशें गोवाय जावंक जाता ते आयच्या समारंभाक आमी विचून काडला तो विशय सांगता रिती प्रमाणे आवय बापायन जेजू भितर हाडलो मनीस समाजान जल्म घेता आनी समाजान वाडटा देखून समाजान आसा ते रिती कायदे पालूंक गरजेचें म्हूण जेजूची माय पाय आमकां शिकयता ह्यो रिती कश्यो पालूंक जाय ते देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांतल्यान समाजान आमी जेजूचे गोवाय जावन बोल घेवया मोगाळ बाबडीनो आयज जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची परब आमी समरमता जुजे मारी आनी जुजे ह्या पवित्र कुटुंब आमकां जावन आसा एक नमुनो आमच्या जिवितांत आमच्या घोराब्यांक आमच्या फामिलींक जशे परी ह्या पवित्र कुटुंबान देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग आनी खेरीत भाशेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी हें मोन आसलें जुजे मारी आनी जेजू हांचे विणवणेन आमच्या दर एका कुटुंबाचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आनी आमचें कुटुंब देवाच्या मोगान भरलेले आनी एकामेकाच्या सांगातान एकचारान जियेतले कुटुंब कर म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान मागुया जायते पावटी आमी चुकल्या देखून आमच्या पातकाचे बॉक्सरे मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगयो सदां साकवार मरी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव
आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या रया, सरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताजे सारकी आमी कुटुंबाचे शुगूण वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळूंक स्वर्गी तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कोलीत जालें. आब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाल कांय ना. दमास्काचो पूत इलेजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत आब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हळें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हळें, हेच परी तुजी सोनसोद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परान साराक बोळेपण दाखयलें आनी तिका बास्तायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटूच सारा गोरबेस जाली आनी देवान बासयलोल्या वेळार तिचे थावन आब्रामाक ताचे उतार पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जोम दिल्ल्या पुताक आब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगोट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायतात, किनाऱ्याच्या ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्याची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब,
सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित नांवान अभिमान भोगात, सर्वेस्पराक सोडटात ती काळजां, संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. अब्रामाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्थाक लागून अब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता ते नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेन पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोलनाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मोळबावेले नोकेत्रां परी आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेडले वेळाचे रेवेच्या कोणाय परी सोसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजायकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरला आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्याक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरेंच म्हणल्यार इजायकाक मेलेल्यांतलोच कसो ताणें पोलतो घेतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा पोरमणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोड एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. आनी देवाचे सुमूर्ती पोरमणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाझारेत नोगरांत परत गेलीं. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन आनी देवाची मोजत ताचेर आसली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये म्हाका आनी तुका क्रिस्ता म्हज्या आपुरबायेच्या भावां भयणीनो, आयज आमी नातालांच्या परबे उपरांत पयलो आयतार समोरमताव. नातालांची परब जातूच पयलो आयतार जावन आसा पवित्र कुटुंबाक भेटयलोलो आयतार. आनी पवित्र सभा ही मांडावळ एकदम बरे भाशेन चिंतल्या उपरांत करता. ही मांडावळ तुवें आनी हांवें करूंक ना आनी आमच्यान करूंकूय जावचें ना. पूण पवित्र सभेची जाणवायेन इतल्या वर्सांची जाणवाय पवित्र सभेक आसा देखून नातालांची परब म्हणजे जेजूच्या जल्माची परब जाल्या उपरांत रोखडीच येता तो आयतार जावन आसा पवित्र कुटुंबाक भेटयलोलो आयतार. आनी कित्याक लागून पवित्र कुटुंबाक हो आयतार भेटयतात रोखडोच जेजूच्या जल्मा उपरांत? कित्याक कुटुंब जावन आसा बुन्याद संवसाराची आनी बुन्याद पवित्र सभेची. कुटुंब जावन आसा बुन्याद. आमी जेन्ना घर बांदता तेन्ना पयले बुन्याद मारता, फावंडेशन. आमच्या घराचें फावंडेशन तर घट ना, तें घर कोसणोन पडटा. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा एके वेपारीन, जो कोण देवाचें उतर आयकता पूण पाळिना तो रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको घर बांदता रेवेन. रेवेर कोण घर बारीत जाल्यार ते उत्तेले. आमी पळयलां कितली तुफानां येतात, कितली मोडां येतात, व्हडली व्हडल्यो बिल्डिंगो कोसळोन पडटात. कित्याक? कित्याक तांकां घट बुन्याद ना. पूण जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो खडपार बांदलोल्या एका घरा भाशेन, शाण्या मनशा भाशेन. खडपार बांदलोलें घर आलो ना, धोलो ना, पडो ना, वादळ येवं, मोड येवं, कितेंय येवं, घट उरता. त्या पासत बाबडीनो पवित्र सभा कुटुंबाचें मोल आयच्या दिसा आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. आमी जल्मता तेन्ना एका कुटुंबान जल्मता. बेश्टी वाऱ्यार जल्मना, ओ दोंगरार जल्मना, ओ बेश्टीन पडो ना, कुटुंबान जल्मता. आमची आवय बापूय आनी आमी आमची घरचीं सगळीं आमकां भुरग्यापणार थावन जावन आसात आदार आमचे जिवीत समाजान आनी घराब्यान आनी पवित्र सभेन बरें जिवीत जियोंक आदार दिता. पयले सुवातेर आमची आवय बापूय. आयज तर हांव ह्या जाग्यार आसा आनी तुमकां दोन उतरां देवाची शिकयता जाल्यार म्हज्या आवयक आनी बापायक लागून, तांचे बरी देखेक लागून, तांचे बरे सांगणेक लागून हांव आयज हांगा आसा. अभिमानान सांगता आनी तुमी अभिमानान सांगूंक जाय. तुमी तर आसात तुमच्या आवय बापायक लागून, बेश्टीच व्हडली जावंक ना. जायते फावटी हांव म्हज्या आवयक जायते फावटी बेश्टी फकाडां कोत्ता, ती म्हजी फकाडां कोत्ता. आमी एकामेकाची जायते फावटी फकाडां कोत्ता आनी हांव म्हणटा, माय कितें जाता, तूं कांय कोन्ना अशें वय. आनी ती रोखडीच म्हणटा, बाबा तूं बेश्टोच येदो व्हडलो जावंक नाय. कितली जाणवाय ह्या उतरांची. बाबा तूं बेश्टोच येदो व्हडलो जावंक नाय. आमी बेश्टीच व्हडलीं जावंक ना बाबडीनो आमच्या आवय बापायक लागून. जायते फावटी बाबडीनो भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दिवंक विसरतात, व्हडलीं जातूच. भुरगीं तर बरे देखीन चलतात, देवाक दिनवास, आवय बापायक दिनवास. भुरगीं तर बरे भाशेन चलना. आयज समाजान आमी पळयता कितलीं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं काजारी पर्यंत कांयचे कांय जिवीत जियेतात. कित्याक? घडीक तांकां घरान हो बरेपणाचो मार्गदर्शन मेळोंक ना. आमी भुरग्यांक सगळें दिलां बरें, वायट म्हणना, एकदम बरें. मोग दिला, लाड दिल्यात, सगळें दिलां, मागता तें दिलां. जायते फावटी बाबडीनो आयज काल भुरग्यांक अशी आमी संवय केल्या,
भुरगे मातशे रडल्या पुरो, ल्हान भुरगे मातशे रडल्या पुरो, आमी रोखडे धाडून दिता, मागता रोखडे धाडून दिता. आमकां आमच्या भुरगेपणार कांय मेळनासलें मावणी न्हू. म्हाका सायकल मेवल्या हांव 7वी पास जातो, 7वी. आयज 7वी पास जाल्या उपरांत भुरग्यांक व्हडल्यो KTM गाडयो मेवतात, व्हडले मोबायल मेवतात. आयज 3-4 वर्साच्या भुरग्यांक मोबायल कितें तो जाणोत. आमी मोबायल खंयचो, आमचे कडेन घोडियाल नासले. म्हाका घोडियाल मेवला आनी ते जाल्यार HMT म्हणून उगड आसा तुमकां ती घोडियाल, कॅश्यो बेश्यो तसल्यो कांय ना, HMT ते घोडियाल मेवले म्हाका SSC पास जातोच. आमी भुरगे आसतना फकत शॉर्ट पॅन्ट घालताले हांव. उगडा आसा म्हाका बावडीनो, आमी सिमनारीन गेले हांव तेन्ना भुरग्याक एकूच लॉंग पॅन्ट आसले, एकूच. तें जाल्यार फेस्ताक घालपाचें, सिमनारीच्या फेस्ताक. सगले आमी शॉर्ट पॅन्टा. आयज ल्हान भुरगीं 4 वर्सांची 5 वर्सांची शॉर्ट पॅन्ट घालून मिसाक येतात. दोतोनीच्या कोमन्यांची भुरगीं लॉंग पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट म्हणटात ते आयज भुरग्यांक भायल्यान भोंवपाक लॉज दिसता. आनी तांकां लॉज दिसना, माय पायक लॉज दिसता. म्हजे भुरगे शॉर्ट पॅन्ट घालतलो, लॉंग पॅन्ट. बामडीनो, ही ल्हान ल्हान वस्तू आमी आदल्या तेंपार आमच्या घरांनी आमच्या माय पाय कडल्यान शिकल्या. ताका लागून आयज आमी कितें तरी जावंक पावल्या. एक फावटी एकलो बोणकुडींत आसलेलो आनी ताका फासीचो हें पडलें, सेतेस पडलेलें, ताका फास दिवपाक गोळार मारूंक. आनी तेन्ना हो मनीस किरमिदोर ओडलो, ताका फास दिवपाच्या वेळार गोळार मारच्या वेळार निमाणो ताजो आवंडो पुरे कोत्तात, सगल्यांचे गोळार मारतात तांकां. बोणकुडीचे अधिकारी निमाणो आवंडो तांचो पुरो करूंक तांकां सांगता. म्हणटच जो बोणकुडीचो अधिकारी ह्या किरमिदोराशी वेता आनी ताका विचारता, तुजो निमाणो आवंडो कितें? कित्याक तो जाणो दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताका गोळार मारतले म्हूण. म्हणटच आदले दिसा तो सांगता, विचारता ताका, तुजो निमाणो आवंडो कितें? वॉट इज युअर लास्ट डिझायर? आनी तो म्हणटा, म्हजे मांयक म्हाका मेळूंक जाय. आनी तो अधिकारी बोणकुडीचो ताच्या आवयक हाडूंक आपयता. ताची आवय येता आनी ती जाणो आपलो पूत व्हडलो किरमिदोर म्हूण आनी ताका गोळार मारपाचे आसात म्हूण. तरी ती येता आनी आपल्या पुताशी वेता आनी म्हणटा, बाबा कितें तूं फाल्यां गोळार वेताय, कितें जाय तुका? आनी हो पूत ही गोळार पडपाचो आसलो तो पूत, तिका ही हातीक घांस मागता, घांस मागता, बरोच घांस मागता. आनी म्हणटा ही, माय हांव भुरगो आसतना तुवें तर म्हाका बरी देख शिकयल्ली, तुवें तर म्हाका बरी रीत शिकयल्ली, तुवें तर म्हाका बरे मार्गार हाडलेलोय जाल्यार आयज हांव ह्या जाग्यार पावपाचो नासलो, हांव फाल्यां गोळार पडपाचो नासलो. तुवें तर म्हाका बरी देख आनी रीत शिकयली जाल्यार. पळय बामडीनो, अशें जायते फावटी आमच्यो फामिली आमी ओगडायता, आमच्या भुरग्यांक आमी ओगडायता. कित्याक तांकां बरी रीत, बरी देख, बरी शिस्त, बरें डिसिप्लीन कांयच दिना. फकत तांचे लाड कोत्ता. आनी आमच्या भुरग्यांक तर आमी कितें शिडकायत जाल्यार जो कोण शिडकायता ताचेर कोलपता. स्कॉलांनी पळयात, आदल्या काळार आमकां बरो पेट पडटालो, टिचरींचो, प्रिंसिपलाचो पेट पडटालो मस्ती केल्यार. आयज भुरग्याक आतलांक जायना. कित्याक? आवय बापूय कंप्लेन कोत्तात, पुलीस स्टेशनार टिचरीक वतात. आमकां स्कॉलान पेट पडचे पळोवन घराय पेट पडटालो. देखून जायते फावटी बाबडीनो अशें चिंतूंक जाय आमी, आमचो फुडार कितें, भुरग्यांचो फुडार कितें? भुरगीं आयज शिकोनात सारकीं, कांय करिनात, अशीं बेश्टी भोंवतात. रातची ह्या रस्त्याचेर कितलींच जाणां 8 जालीं आमी घरा आसताले. हांव वय की ना टेर्स करपाक घरा 8 जालीं जाल्यार. आयज 8 जातूच भुरगे भायर सरतात गाडयो घेवन. खंय वेतात? कोणाक मेळूंक वेतात? कितें करूंक वेतात? खंयच्या जाग्यार वेतात? माय पायक पडलेले ना. कित्याक माय पाय घोडेक आपलें जिवीत तशेंच सारतात. मागुया बाबडीनो,
ह्या पवित्र कुटुंबाच्या आयताराक आमचे जिवीत जावनी शिस्तीचे आमचे न्हेसप पयले सुवातेर माय पाय आपल्या भुरग्यांक न्हेसयतात तेन्ना बरे भाशेन न्हेसोंक जाय माणसुगेन न्हेसोंक जाय न्हय कांयचे काय चेडूं भुरग्यां बरें भुरगें आसतना बरें दिसता मागीर ते सगळे उकते घालून भोंवतात मागीर तांकां कार्य करपाचें आनीक जायना कित्याक ल्हान सान तांकां संवय जाल्या सगळें दाखोवपाचें आनी मागीर व्हडलीं जाता मागीर सगळें दाखयतात कोणाक पळोवंक जाय तें भांबडी न्हू हे ल्हान ल्हान वस्तू आसात त्यो आमी शिकोवंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय दोळे नापात आनी ओगेपणान नियाळ करात आसात काय आमचे कुटूंब पवित्र कुटुंबा सारके जाल्यात काय आमचे कुटूंब आमच्या भुरग्यांक आमी बरे देखीन रितीन माणसुगेन वाडयल्यात काय वाडयता ओ आमच्या भुरग्यांक अशेंच सोडल्यात वाऱ्यार आनी मागीर समाजान कितल्यो वायट वस्तू चलतात मारामारी झगडी केस्तांवां सोरो पिवप ड्रग्स घेवप हें सगळें खंय भुरगीं शिकतात तांकां कित्याक घरान बरी देख बरी रीत बरी मांडावळ बरी शिस्त मेळो ना काय दोळे धांपुया आनी जेजू लागीं मागुया पवित्र कुटुंबा लागीं मागुया जुझे बापूय जालो बरो बापूय आपल्या कुटुंबाचो मारिया बरी आवय जाली आपल्या कुटुंबाची बरी गोरकान बरी आवय जुझे बरो गोरकार बरो बापूय आनी जेजू देवाचो पूत ह्या पवित्र कुटुंबा सारके आमचेय कुटुंब कोर म्हूण आमच्योय फामिली कोर म्हूण आमचेय गोराबे कोर म्हूण ओगेपणान मागुया उबी रावया सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समवलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोस प्रकांत तरेक कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मने देवलो तिसऱ्या दिसा पेंड्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पत्काचे बक्षुरे कुडीचे जिवंतपण सस्ताचे जिवीत आमेन भावार्थ्याची मागणी आमचे पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेचे सगळे फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रोस सजमून तांकां सगळो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचे आनी दर एके फामिलीचे बरेपणान खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्यांक लागून आनी अदीक करून कोवीड-19 पेस पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्या गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी दवरल्यात
आमचे जोण एकल्याचे कुटुंब आनी आमच्या संवसारांत असलेल्या सगल्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे कुटुंब पवित्र कुटुंबा सारके मोगान बोल्लेले, एकामेकाक मान दितेले, एकामेकाक रेस्पेद दितलीं, घरांतलीं वांगडी सगलीं भुरगीं वाडलेलीं, जाणट्यांक आपुरबाय दाखोवंक, जाणट्यांचो मोग करूंक, ही आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उतोर माझ्या देवाचे, काळजांत कोचून उबोता, अर्पण माझ्या जिवाचे, ओपण भक्तीन उबाता. उतोर माझ्या देवाचे, म्हाका जागोयता हालयता, अर्पण माझ्या जिवाचे, बापाक वखदां विनयता. भावनो भयणीनो, हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्ध समर्पिताव आनी देवाच्या आंकवार मायेचे आनी बागयोन जुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा सस्ताचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो नोंद सब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ डोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या बोगान पेटू वचू आमची काळजां. देखून आतां दिदुता आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन निरंतरी आमी गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरलां तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका रव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वारोपतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good purgotuja.
सोम्या जेजू आमी ओर्डो करता आनी एकाशितले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगोटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ताव वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडून रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकवार मारये देवाचे माई सगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शावियर सर काळींत कमानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व वंदोद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमचे कुटुंब जावन आसा देवाचें देणें आमकां आनी आमच्या कुटुंबान बरी शिस्त बरी देख बरी रीत बरी रोवीस बरी माणसुगेचें जिवीत आमचे कुटुंबाचें जावंक आनी कोर म्हूण बापा लागीं हात जोडून मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो वाशान अंतरेकतांव तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोत की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सम्या जेजू सासना क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तू सिक एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूंक
must be born. Soglia kamka, Jesu vanta, aple rogot, eka jivan, amka bota, priti mogan, kaza zota, eka zodian, amka vato, tore kuskun, amisalia, Jesu jikun, amisogli, Jesu mostan, amisande. Colonio. आयज पवित्र कुटुंबाची परब आनी मिसाची मांडावळ केल्या मॉन्तेविला सेक्टर 9 तांकां देव बरें करूं म्हणटा. येता ते आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसाची सेक्टर 8 मोरोड 2. गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जाल्लें 4,640 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमारान कार्यावळ अश्यो आसात. 28 म्हणजे सोमारा दीस फाल्यां मीस आसतले स्पेशल भुरग्यांक दोतोरनीच्या जाणी पयलो कोमयाव घेतला त्या आनी ताजेकीन वयर पयलो कोमयाव घेवंक ना त्या भुरग्यांक ना पूण पयलो कोमयाव घेतला आनी ताचे वयर आसलेल्या भुरग्यांक मीस जातले 9:30 वरांचेर. म्हाका दिसता तुमची नांवां तुमच्या कॅटेकिस्टांक भुरग्यांनी दिल्यान जावंक जाय. फायनलायज जालें लिस्ट म्हणटच आनीक नांव घेनाकाय. तेच भाशेन पोरवां 29 जाणट्यांक 9:30 वरांचेर मीस. ते मीस आमी लिस्ट फायनल जालां आनीक नांवां घेवचें ना. ही आमी मिसां दवरल्यान कित्याक आयताराची आमकां एक SOP आसा. SOP म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर्स ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ते 10 वर्सां सकयल आनी 60 आनी 5 वर्सां वयर ह्या कॅटेगरींतल्या लोकांनी मिसाक येवंक मातशें चतूर रावचें. 31 निमाणो दीस ह्या वर्साचो रातचे मीस जातले 8 वरांचेर मांडावळ कोत्तिलीन पॅरिश कावन्सिल मेंबर्स फकत सेक्टर 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 आनी 16 हांकांच इगोर्जेन मीस आसतलें. आनी हे फावटी आमी नातालाच्या सुमयार 15 जाणांक दवरलेलीन एका सेक्टराची. हे फावटी आमी 20 जाणां दवरल्यान एका सेक्टराची. पूण सेक्टर लिडरांनी मातशें चतूर रावचें. निमाण्या वक्तार भशेन नांवां घेवचें न्हय. पयलींच नांवां घेयात आनी आमकां इगोर्जेन 29 पर्यंत हाडून दियात. 20 पर सेक्टर 20 पीपल. सकाळची मिसां आसात. पयलेर 8 वरांचेर ताजी मांडावळ कोत्तली चर्च क्वायर्स 1 जानेवारी चर्च क्वायर्स. फकत सेक्टर 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 आनी 16 हांकां ह्या मिसाक फकत 6 लोक एका सेक्टराचो. फकत 6 पीपल फ्रॉम ईच सेक्टर. तेच भाशेन 9-15 मीस आसतले. ताजी मांडावळ कोत्तिलीन पॅरिश यूथ एसोसिएशन. 1 जानेराचे इगोजेचें ऑफिस बंद आसतलें. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात नेविल फेर्नांडीस, साल्वादोर आनी मारियलिना फेर्नांडीस कोलवालेचो. ताचे व्हंकलेचें नांव मिशेल फेर्नांडीस, मार्सेलिनो आनी मिलाग्रिना फेर्नांडीस, बेला विस्ता ही दुसरी चीट. हांचे मदें लग्न जावंक वचून आसा जाल्यार
आमकां सांगून दिवचे. उबी रावात. प्रार्थुया. भोव कोणवाल्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश संपल्या उपरांत सासणांक तांचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक तकल्यो बागोयात. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सगल्यांक तुमकां पवित्र कुटुंबाची परब कुशालकायेची हांव देता. तुका हांव येता. आनी हॅपी संडे तुमकां सगल्यांक. विश्वासाचो दिसू देलो बोरमाशाचो काल प्रकाशलो जल्मो तुजो आमचो विश्वास दिसने तुझे आमचो प्रकाश आमच्या